बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. प्रितीवोन भावा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन भरलेलो वेळ हांव दिता. प्रितीच्यानो, आमच्या आबा बापान आमकां मनीसकुलाक पातकांतली सोडोवचे खातीर आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक वोपून दिलो. आपल्या बापाची येवजण वळखून आनी ताचे कुशेक पाळो दिवंक जेजून मनशा सैम घेतलें आनी आमचे मदीं तो आयलो. हे वेळार आमचो सोरवंदार उण्या रुपान वेदीचेर हाजीर आसा. ताका आमी येवकार दिवया. गीत गावन येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमची मोदें, तुजी शक्तीन आमकां भर. राव तूं आमची सवें, तूं तेची वेरूद सासना वावतीचो उसवणार आनी बुद्दीना सगळें तूं चलय. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे शक्तीन आमकां भर. राव तूं आमचे सवें, तुरेची वेऊद सासना वावतीचो उसवणार आनी बुद्दीना सगळें तूं चलय. जेजू दयाल सोरवंदारा, उण्या रुपान तूं आमचे मदीं आसाय म्हूण खोल भावार्थान आमी सोत मानता. तूंच आमचो गवली आनी आमचो सांबाळणार. आमचें किरकोळ जिवीत घेवन जेजू आमी तुज्या मुखार आयल्या. सगळे खालतिकायेन आमचें किरकोळपण वळखून आनी तुजें देवपण मानून घेवन तुका आमी नमस्कार करता. गीत गावया प्रभू जेजू R30. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
शिशु आमच्या प्रभू शिशु तुका महिमा तुका आर्गावंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून करता आमी गायन प्रभू शिशु आमच्या प्रभू शिशु प्रभू शिशु आमच्या प्रभू शिशु बोडव्याचो तुका बुसून करता आखे पृथ्वे तुझी कीर्ती गाजता सगळी रोसना तुझी स्तुती गायता प्रभू शिशु आमच्या प्रभू शिशु प्रभू शिशु आमच्या प्रभू शिशु सूर्याचंद्रीम आनी तारांचो उस्वाड फांको पोरकून करता वसो तुस्मा सूर्या आमी पोजोल तुजो प्रभू शिशु आमच्या प्रभू शिशु प्रभू शिशु आमच्या प्रभू शिशु Stroth 107:1 सर्वेस्पराक दिनवासात तूं कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत नासलेलो जेजू तूंच आमचो सोमी आमचो देव सदांच आमी तुजी बरेपणां तुजो मोग अनुभवता जेजू तुजी काकूत आमी चागता सांडलोल्यांक तूं आलाशिरो तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सानिनाय कितलो तूं मोवाल दयाल देव आमचो आमच्या जिविता खातीर दुनिया आमी तुका आर्गां दिता सगल्या तुज्या उपकारा खातीर दुनिया आमी तुका वाखाणटा आमच्या दुनिया आनी रोजनारा सगल्या वेळार आनी सगली सुवातेर तुका दिनवासूंक आनी तुजी स्तुती करूंक हें आमचें काळीज अंतरेकता सगले रोचनी पासत तुका आमी दिनवासता आनी तुजे आभार मानता सायबा आमची कूड आनी आमचो आत्मो तुज्या हातान आमी घालता सदांच तुका आर्गां दिवंक आनी तुजे उपकार आठोवंक तूं आमकां शिकय सकाळीं उठ्ठना रातची न्हिदूंक वेताना आनी सगलो दीस वावर करतना तुका आमी वाखाणूंक तूं आमकां शिकय सगल्या आमच्या जिवितान तुजी स्तुती करूंक
नवें कालीज तूं आमकां दी जेजू. नवीं मनशां तूं आमकां कोर सायबा. हे आमच्या जिविताच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता बाबा. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. गीत गावुया कोरात वाकांनी E7. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu chamo gachi. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu chamo gachi. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu cipo dvici. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu cipo dvici. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu cara jahaci. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu cara jahaci. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu ciku rici. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu ciku rici. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu carok taci. Kurat wakane, kurat din wasni, Jisu carok taci. भावा भयणांनो, आमचो देव काकुतीचो दयाल देव हे वेळार आमचे पातकी सैम आमी वळखून घेवया. आमच्यो असक्तायो, आमच्या सोम्याची सूख सांगुया. ताचेरूच आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा कालकूद. तारुणाची भोगती सर्व नश्टपणांतलो अपराधांतलो तोच आमकां निवारता. मोगाल जेजू, तुजे आसने आमचे मोदें आमी अणभवता. तूं जेजू काकुतीचो सागर. आमची अस्कतायो हे वेळार तुज्या मुखार आमी दवरता. सोम्या जेजू, जायते पावटी आमी आमच्या व्हडपणान भरून दुसऱ्यांक आमी दुखयता. दुसऱ्यांच्यो खबरो करून
तांचें नांव इबाडलां. फोटी मारून दुसऱ्याचो मान आमी खाला घातला. पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते पुरी वांटो घेवंक ना. वेळाचो सारको उपयोग करूंक ना. असली ल्हान व्हड पातकां आमी दर दिसाक आनी घडये आमी केल्यांत आमकां बोगोस जेसू. सोम्या काकुतकोर, सोमिया काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोमिया काकलुतकोर. हे वेळार देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया. मातेवाचें शिव वर्तमान 27 वळी 21 ते 27. म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं म्हणनात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कशी करतात ती स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्यानो म्हजी सरशिल्लीं कोड सोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखुनात. देखून हीं म्हजीं उतरां आयकतात आनी ताचे प्रमाणें चलतात तीं आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी तें घरार मारलें. तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें. पूण हीं म्हजीं उतरां आयकून ताचे प्रमाणें चलनात तीं आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकीं. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें, आनी तें मोडलें आनी ताचें सारकें घट्टण जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाल आमी करुया. आयचो विशय आमच्या मनान हाडुया. मातेवाचें शिव वर्तमान 27 वळी 25. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें
आनी तें घोरार मारलें. तोरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमकां सगल्यांक शिकप गरजेचें न्हय, कित्याक शिकप आमचें गिन्यान उजवाडायता. शिकपा उदेशीं आमी वाचूंक बरोवंक शिकता. शिकपा उदेशीं आमच्या समाजीक जिविताची चाल सुदरता. कातोलीक इस्कॉलांत आमकां मोरल सायन्स म्हूण एक सब्जेक्ट आसता. थंय आमकां क्रिस्ती तत्वां शिकयतात. अशें आमच्या जिवितांत न्हय फकत समाजीक बुन्याद पूण आत्मीक बुन्याद वो फावंडेशन ल्हानूच आसतना आमच्या काळजा मनान घालतात. अशें आमी जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे जिवूंक पावतात. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरांत आमी आयकलां, पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घोरार मारलें. तोरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. Today, Jesus invites us to build our lives on the foundation of His teachings. आयज जेजू आमकां आमचें जिवीत आपल्या शिकवण्या उदेशीं बांदूंक हाडूंक आपयता. आमी जावन जेन्ना एक घर बांदूंक सुरवात करता तेन्ना मजबूत बुन्याद खोडपार घालूंक गरज. आत्मीक घर बांदूंक पयलो पावंडो जावन आसा देवाचें उतर आयकूंक आनी तें उतर आमच्या जिविताच्या पावलांक उजवाड करूंक. ओकूंड आनी तोखता तसली बुन्याद खोडपार बांदूंक गरज. अशें करूंक वेळ, जाणवाय, सोंसणीकाय जाय. आत्मीक बुन्यादीचें खोडप जावन आसा जेजू. प्रितीच्यानो, देवाचें उतर आमकां शिकयता देवाची कशी सोदून काडूंक. अशें करूंक पवित्र पुस्तक वाचपाची गरज आनी तें आमी सोजमूंक जाय. तशें करूंक आमी वेळ दिवंक जाय, गिन्यान वापरूंक जाय, सोंसणीकाय जाय आनी चड मोलाचें पवित्र आत्म्याचें आसनी. आमी जेन्ना जेजून रिगून आमची आत्मीक बुन्याद घालता तेन्ना आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग ओकोंड जाता. अशें कितलें वादळ मोड आमच्या जिवितांत येवं, जावं ती पिडा,
कोश्टूक आमची क्रिस्ती मूल्यां वो बुनियाद जी जेजून रीक घेवन आसा ती कोणाच्यान हालोवंक जायना. This foundation, rooted in faith, hope, and love, through Christ, can withstand the storms of life's trials and tribulations because He provides the strength to calm these storms. 1 Corinthians 10 verse 13 हेंच आमकां सांगता. देवाचेर विस्वास दवरतल्यांक कसली ताळणी आसली जाल्यार ती सोंसूंक तो तुमकां बोल दितलो आनी अशें ताळणेंतली बायल सोरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. भावा भयणांनो, भावार्था उदेशी आमकां कृपा आनी शक्ती मेळटा. पातकाच्या दुबावाचेर भिरांतीचेर आदीं जैत व्हरूंक देवाचें उतर वाचून शिकूंक ताच्या प्रमाणें उजवाडाचें जिवीत जिवूंक दिसपटें मागणें करून सदांच सगल्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार मागून आमच्यान घोट मजबूत ओत्मीक बुन्याद बांदूंक येता. आयज आमी आमच्याच जिविताची नदर मारुया. आमी आमचें जिवीत कसल्या बुनयादीर बांदून हाडलां काय? खोडपार जेजूच्या उतराचेर वो रेंवेर सगल्या संवसारी वस्तूंचेर संवसारी राटावळींचेर जरूय आमी संवसारी वस्तूंचेर बांदून हाडलोलें आसा जाल्यार आयजूच थावन आमी आमचीं पावलां ओत्मीक बुनयाद बांदूंक पावलां मारुया. जेजूची उतरां आयकून आनी ताच्या प्रमाणें चलून अशें आमी व्हड मजुरी जी आमकां रावता ती आमी जिखूंक पावतल्या. तें म्हळ्यार सासणीक जिवीत जें खंयच्याय जिविताक सोर करूंक जायना. आमेन. ओत्मीक बुनयाद खोडपार बांदूंक हाडूंक जेजूचेर नदर घालून सगल्या भावार्थान आनी ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. दर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. सायबा तुजी खुशी जावं दी आमचे सवें. सायबा तुजे गवलीक मुनियारपण चलयतल्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत आमी मागता. तुजे खोशे प्रमाणें आपलें मुनियारपण चलोवंक तांकां तुज्या कृपेच्या देण्यांनी बोर म्हूण आमी मागता. जबाब सायबा तुजी खोशी जावं दी
आमचे सवें सायबा तरे तरेचे कोश्ट दूख पिडा सोंसतल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागता. तांचे कोश सोसूंक तांकां बळ दी आनी तुजी खोशी जाल्यार तांकां तांची पिडा कोश्टांतली मेकळी कोर म्हूण आमी मागता. जबाब सायबा तुजी खोशी जावं दी आमचे सवें सायबा आमच्या भुरग्या तरणाट्या पासत आमी मागता. आपल्या जिवितांत तांणी तुजी खोशी सोदून काडूंक आनी तूं दाखयता तेच वाटेन आपलीं पावलां मारूंक तांकां शिकय आनी आदार दी म्हूण आमी मागता. सायबा तुजी खोशी जावं दी आमचे सवें सायबा सोबार काजारी जोडयो भुरग्यां बाळाच्या देण्याक आशेतात. तुजीच खोशी जाल्यार तांची विनवणी मानून घे आनी तांचो घोराबो भुरग्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी मागता. जबाब सायबा तुजी खोशी जावं दी आमचे सवें आमच्या जिवितांत आमी कसलेय प्रश्नाक सांपटाव तेन्ना वो निराशी जाता तेन्ना देवाचेर पातयेवन आमचीं पावलां फाटीं न्हय पूण फुडें मारूंक देवाची कृपा आनी बळ आमी मागता. जबाब सायबा तुजी खोशी जावं दी आमचे सवें आमच्या सोंपून गेल्ल्या भाव भयणांक सासणाचें सूख फावो कर आनी तांच्या दुखेस जाल्ले फामिलीक बापाची बुजवण आमी मागता. जबाब सायबा तुजी खोशी जावं दी आमचे सवें सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.